पृथ्वीच्या इश्टानो, आयचे पोरबेक ह्या मिसाक सोबीत विशय वेचून काडला. शुभ वर्तमान पोरगोडटना येतोल्या आव्हानाक कुरपेन आनी बोळान फुडो करुया. देवाचें उतर पोरगोटूंक तितलें सोंपें न्हय. जरी तर आमी गोंयांत आसान पूण भारतांत जायत्या सुवातांचेर उक्तेपणी देवाचें उतर परगटूंक जायते पावटी कश्ट आनी दुमाळो सोंसचो पडटा आनी जायत्या आव्हानाक फुडो करचो पडटा. हें म्हणटना इश्टानो, कॉरी टेन बूम ही ओस्तोरी जी जावन आसली डच क्रिस्टी कुटुंबान ती जल्मलोली आनी देव भिरांतीचो कुटुंब जेन्ना विश्व झूज वर्ल्ड वॉर सेकंड चलताले तेन्ना नाझी जायत्या जुदेवांक पिडापी दिवन तांचो प्राण काडटालो, तांकां जिवेशी मारतालो. आनी कॉरी आनी ताच्या कुटुंबान कितें केलें जायत, जायत्या जुदेवांक तांणी आपल्या घरांत आसरो दिलो आनी तांच्या घराक द हायडींग प्लेस हें नांव दिलें. आनी अशें करतना पृथ्वीच्या इश्टानो, जेन्ना ह्या नाझींक तांकां कळ्ळें तेन्ना हिटलर आनी ताच्या सैनिकांक तांणी तांकां धरलीं आनी तांकां बोणकोणींत तांणी गेली, कॉन्सक्रेशन कॅम्पान तांणी तांकां व्हेलीं आनी थंयसर प्रिझावान ताजी भयण कॉरी ताजो बापूय तांकां थंयसर दवरलीं. आनी इश्टानो, जरी तर दूख पिडा कश्ट आसलें, ताजो बापूय थंयसर मेलो, ताजी भयणी थंयसर मेली, पूण कॉरी थंयसर सैनिकांक आनी हेर कोण निराशी आसली, जी दूख कश्ट अनुभवतालीं, जांच्या आपल्या जिवितान भरवसो सगळो सोडून दिल्लो, ते तांकां पवित्र पुस्तक वाचून तांकां काळजीदारपणान भरता, तांकां घटाय दिता. पृथ्वीच्या इश्टानो, जरी तर कॉरीक म्हणजे ताच्या कुटुंबाक ताच्या भयणीक जिवेशी मारली जाल्यार कॉरी अजापांनी सुटले. जेन्ना झूज कोपास जालें तेन्ना ते जायत्या देशांनी भोंवले आनी देवाचें उतर काळजीदारपणान केरीत भाशेन परगडटाले आनी अदीक करून बोगसण्याचें. जरी तर इतल्या ह्या सैनिकांनी ताच्या कुटुंबाक जिवेशी मारली, पूण ताणें तांकां बोगसणें दिलें. सो शी ट्रॅवल रावंड द वर्ल्ड शेअरिंग अ स्टोरी अँड प्रिचिंग अबाउट फॉरगिवनेस अँड गॉड्स लव अँड गॉड्स वर्ड. आनी हाजेर तांणी सोबीत चलचित्र केलें, द हायडींग प्लेस. केन्नाय तुमकां संदी मेळटा जाल्यार पृथ्वीच्या बाबडो हें चलचित्र तुमी पळोवचें. हर स्टोरी इज अ पावरफूल टेस्टमेंट टू the power of faith, forgiving and compassion and proclaiming God's word. इतलें व्हडलें आव्हान ताच्या जिवितान आसलें, पूण तरी आसतना भिरांती विणें तें देवाचें उतर परगडटा, दुसऱ्यांक घटाय दिता आनी बोगसणे वरवीं जेजूचें तें मिशनार जालें. पृथ्वीच्या इश्टानो, आयज आमी भाग्यवंत इश्टेवाची परब समोरतांव. जेन्ना दियाक्न कसो ताका विचून काडलो हो वावर करूंक, तो देवाचें उतर परगडटना जायते जिदेव ताजेर आड उप्रासूंक लागले. हें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. पूण इश्टेव कोणाकूच भियेनासतना सगल्या आव्हानाक काळजीदारपणान आनी देवाचे कृपेन तो फुडो करता. जेजू खुद पृथ्वीच्या भावंडो तो मरतना जेजू खुद ताका थंयसर वयर स्वर्गार दिश्टी पडटा आनी ताका आपली कृपा हे कश्ट काळजीदारपणान उलोवंक जेजू ताका आपली कृपा दिता. इश्टानो, आयज पासून संवसारांत, आमच्या भारतांत आनी हालींच वचनी आमच्या गोंयांत देखून आमकां जायते आडकोड्यो, जायते कश्ट. इट इज अ चॅलेंज टू प्रोक्लेम गॉड्स वर्ड अँड गॉड्स मिशन. एकली माद्री, एकली सिस्टर नर्स जी हॉस्पिटलान वावर करताली, ती म्हणटाली, फादर हांव वावर कोत्ता नर्स कशी आनी एकलो दोतोर म्हणटालो, गोर पाट करूंक आपणाक एसिस्ट मी टू ऑपरेट दिस अबॉर्शन. तिणें म्हणें, ना, हांव क्रिस्तांव, हांव हातून कसलोच भाग घेवची ना, हातून म्हाका नाका, हें करप पातक. आनी तो दोतोर म्हणटालो, खंय तूं करिना जाल्यार तुका भायर काडटलें. तिणें म्हणें, हांव म्हजी नोकरी सोडूंक तयार आसा, पूण जें देवाचें उतर शिकयता, जीव राखूंक, जीव काडूंक जायना, हें हांव सदांच म्हज्या जिवितान पाळटलें.
आनी एकलो भाव म्हणटालो तो अकाउंट्स करता, ताज्या बाराबोची म्हणटाली कितें तरी गूड मेल करून पयशे सुबेज दाखयता. ताणें म्हळें ना, सोत तें सोत, क्रिस्ताच्या तत्वांक सोत तें उलोवंक हांव केन्नाच फाटी रावचो ना. तर इश्टानो, असल्या जायत्या आव्हानाक धर्माक जेजूच्या तत्वांक साक्षी दितना जायते कश्ट दुमाळो, नोकरी देखून जायते फावटी सोडची पडटा. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां म्हणटा, तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां त्या कोडीत जातलें. बापाचो आत्मो तुमचेशी उलयतलो. जेजून म्हणें, पृथ्वीच्या ताणें आपल्या दोन दुतांक म्हणें, शिडूक रावात, तुमकां देवस्थानांनी ओडटले, तुमचे झेरमोन मारतले, तुमकां पिडापीड दितले, पूण असले वेळार तुमी भिवूंक फावना. कितें उलोवचें तें तुमी चिंती नाकात. होच देवाचो आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो. आनी इश्टानो, दर एकल्याक बावतिजमांत आमकां विचून काडल्यात, आमकां पाठयल्यात ह्याच जेजूचे शुभ वर्तमानाचे साक्षीदार जावंक, ताजें उतर परगटूंक आमकां दर एकल्याक पाठयल्यात. आनी हें करतलो जाल्यार आधुनीक समाजान, when we face lot of challenges, to give witness to the gospel, to our life example, आमच्या जिविताच्या तत्वांतल्यान जायते आमकां हें आव्हान आसतना थोड्योश्यो वस्तू आमी मोतीन धरूंक गरजेचें. म्हणजे देवाचे कृपेन हें शुभ वर्तमान परगटूंक, आव्हानाक फुडो करूंक देवाचे कृपेची गरज म्हणटना थोड्यो वस्तू आमच्या मोतीन धरूंक गरजेचे. पयले सुवातेर, बी प्रिपेर्ड फॉर पर्सिक्युशन. दुमाळो जेन्ना तूं जेजूचो पाटलाव तेन्ना जायते फावटी जंय तूं वावर कोता जावं तुज्या कुटुंबान जायते फावटी जेजूच्या शुभ वर्तमानाक साक्षी दितना जायतो दुमाळो पडटलो. हातून दुबावूच ना. जशी ही नर्स म्हणटाली, हो दोतोर तिका स्वतावंक लागलो कित्याक तिणें हो गोर पाट करून ताका एसिस्ट करूंक ना. सो इट इज चॅलेंजींग. दे वील बी पर्सिक्युशन. दुमाळो पडटलो, हातून दुबावूच ना. देखून आमी तयार आसूंक गरजेचें. क्रिस्तांव कशी देवाचें उतर पडगडटना जायते फावटी आमकां दुमाळो आसतलोच. दुसरे सुवातेर, डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट फियर. Despite challenges, Jesus said, do not fear, for the Spirit of God would give them words to speak. तुमी भिये नाकात. जेजू आपल्या दोन दुतांक, आपल्या शिसांक तो म्हणटा, पूण तुमी भिये नाकात. पृथ्वीच्या बामणो, कितें उलोवचें तें तुमकां बापाचो आत्मो तुमचेशी उलयतलो. बापाचो आत्मो तुमचेशी उलयतलो. सो वी शुड नॉट बी अफ्रेड टू गिव विटनेस टू गॉस्पल व्हॅल्यू. आनी तिसरे सुवातेर, trust in God's sovereignty. देव पदवेदार. देव आमकां सांबाळटलो. God is in control even in the midst of challenges and persecution. कितल्या माद्रेंक पाद्रेंक भारतान मिसांच्या गांवांनी जायते कश्ट उक्तेपणी हो धर्म परगटूंक तांकां मेळना, सोंपेपण मेळना. बट दे ट्रस्ट इन गॉड. पूण ती देवाच्या बळाचेर पातयेता. देखून इश्टानो, आयचो विशय शुभ वर्तमान परगटतना येतल्या आव्हानाक कृपेन आनी बोडान फुडो करतलो जाल्यार आमकां देवाच्या उतरांत आमी रीग घेवंक भोव गरजेचें. स्टे रुटेड इन स्क्रिप्चर्स. लेट इट गायड युअर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन. जशें बागेन तिश्तेव, टेरी कॉटबूम ही वस्तोरी ती देवाच्या उतरांत रिगून रावली. भोणकोणीन देखून जी निराशी आसली ताणें तांकां देवाच्या उतरांत तिणें घोटायली. सो वी नीड टू बी रुटेड इन द स्क्रिप्चर. दुसरे सुवातेर, प्रे फॉर करेज अँड विजडम टू फेस द चॅलेंजीस. जायते फावटी आमच्या कुटुंबान जायते फावटी घरकार म्हणटा तिसरें भुरगें नाका, गोर पाट कर आनी आनीक पोसूंक जायना. जायते फावटी कुटुंब स्वतायता. पूण असल्या परिस्थितीन आमी मागण्यांत तीर रावंक, सायबा म्हाका काळजीदारपणान भर. जरी तर म्हजो पूत ड्रग्स घेता, बेबदीकाय करता, गुंगी ओंकता करता, वी नीड टू बी पीपल ऑफ प्रे. म्हणजे मागण्यांची मनशां आसूंक आनी मागणे वरवीं आमकां काळजीदारपण मागूंक. पळय, हें तूं करताय तें वायट, हें तुका सोबना, ही ओनीत ती करताय, तुज्या बाबाक सतायताय तें सोबना. असल्या वायटाचे निशेध मारूंक आमकां ओदीक काळजीदारपण आनी देवाची जाणवाय मागूंक गरजेचें. आनी तिसरे सुवातेर, फोकस ऑन द मॅसेज. जेन्ना विशय म्हणटा शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावया, फोकस ऑन द मॅसेज. कितें आमी देवाचें उतर आमकां कितें सांगता, कितें आमी सांगूंक.
म्हणजे कितली म्हजें प्रवचन आयकून आपलें जिवीत बोलतली पातक सोडटलें हाजी हांवें दास्ती काडूंक ना, पूण कितें हांव परगडटलो म्हज्या जिविताच्या देखींतल्यान कसो हांव जेजूचो गोवाय जातलो हाजेर लक्ष घालूंक, जिवीत बदलपाचें मनशाचें काळीज नवसरपाचें काम देव पवित्र आत्मो करतलो. सो वी शूड नॉट फोकस ऑन पीपल मे हाव पीपल वील टेक माय वर्ड, कसो लोक म्हाका पळयता, लोक म्हजें उतर कसो आयकत ना, पूण देवाच्या उतराचेर हांवें अदीक आनी अदीक बोर घालूंक भोव गरजेचें. तर पृथ्वीच्या इश्टानो, आयज आमी भाग्यवंत इश्टेवाची ही परब समरपतना ताणें काळजीदारपणान जेजूच्या उतराचो शुभ वर्तमानाचो घोवायतो जालो आनी एक तोरणो कसो मारतीर तो मेलो. आयज ह्या भाग्यवंताच्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासना आमच्याय जिवितान जायते आव्हानाक आमच्याच कुटुंबान, आमच्याच समुदायान, आमच्याच गांवान जायते फावटी आमकां कोश्ट धुमाडो आमकां सोंसचो पडटा. तर आमकां थोडेच वेळान जो जेजू आमच्या काळजांत जालो आमकां कृपा मागुया सायबा, त्याच पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां काळजीदारपणान भर आनी भाग्यवंत इश्टेवाच्या मजतीन शुभ वर्तमान परगडटना सगल्या आव्हानाक फुडो करूंक तुजीच कृपा आनी बळ फावो कर म्हूण ह्या मिसान कोतकोत्यान मागुया. आमेन.